नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आजची मार्केट अपडेट. आज शेअर बाजाराची सुरुवात नेगेटिव्ह झाली आणि मार्केटान क्लोजिंगूय नेगेटिव्हच दिली. आज निफ्टी वांगडा बँक निफ्टीतय नेगेटिव्ह प्रेशर दिसलो. निफ्टी इंडेक्स 22,517 चेर उक्तो जालो. 22,526 मेरेन इंडेक्स कांय प्रमाणात चढलो, मात सेलिंग प्रेशरान मार्केटाक 22,307 च्या डे लो मेरेन पावयले आणि निमाणे 22,323 चेर बंद. 160 पॉइंट नेगेटिव्ह. सेन्सेक्स 74,175 चेर उक्तो जाल्लो. 3.5 मार्केटाचो वेळ सोंपे मेरेन इंडेक्स सुमार 490 पॉइंट पडलो. 73,502 चेर बंद. निफ्टी 50च्या आजच्या टॉप गेनर्सात अपोलो हॉस्पिटलाच्या शेअरात बरी बाईंग आयली. नेस्ले इंडिया, SBI लाईफ, सिप्ला आणि डॉक्टर रेड्डी कंपनीचे शेअर टॉप गेनर्सांच्या लिस्टात पावले. निफ्टी 50च्या आजच्या टॉप लुजर्सात टाटा कन्झ्युमर, पॉवर ग्रीड, बजाज ऑटो, टाटा स्टील आणि SBI बँकेचे शेअर टॉप लुजर्सांच्या वळेरेत पावले. आज बँक निफ्टीतही हेवी सेलिंग प्रेशर दिसलो. HDFC बँक 1.5% डाऊन, इंडसइंड बँक 2.25% पडली. कोटक महिंद्रा, ICICI बँक आणि दिग्गज सरकारी बँक SBIच्या शेअरातही नेगेटिव्हिटी दिसली. बँक निफ्टीत 507 पॉइंटांची नेगेटिव्हिटी. बँक निफ्टी 47,327 च्या लेवलाचेर क्लोज. आजच्या ट्रेडिंग सेशनाचो फोकस पॉइंट थारलो NLC इंडियाचो शेअर. कंपनीन राजस्थान सरकाराकडेन 7,000 कोटी रुपयांच्या कामा खातीर MOU सायन केलो. शेअर आज सुमार 60% पॉझिटिव्ह. टाटा केमिकल्स शेअर शुक्रारच्या सेशनात सुमार 13% चडिल्लो. सोमारा शेअरात वट्ट 11% नेगेटिव्हिटी दिसली. शेअर एका दिसात 140 रुपया डाऊन. टाटा पॉवर कंपनीचो शेअर आज 2.5% पडलो, जाल्यार टाटा स्टील कंपनीच्या शेअरात सुमार 2.25% नेगेटिव्हिटी. नजारा टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड कंपनीचो शेअर आज सेगीत 5व्या सेशनात पडलो. शेअर आज 2.66% डाऊन. वर्सा भितर 922 रुपयांचो हाय मारिल्लो हो शेअर 674 रुपयांच्या लेवलाचेर पावलो. शेअर खानान NTPCचे टार्गेट 425 रुपया केला, मात आयच्या सेशनात शेअर 1.5% डाऊन 347 रुपयांच्या लागीं बंद. आज 52 वीक लो चेर पडपी शेअरात ऑगस्टात लिस्ट जाल्ली TVS सप्लाय चेन सोल्युशन्स कंपनीचो शेअर आज 172 रुपयांचेर उक्तो जाल्लो आणि 174 मेरेन चढलो. उपरांत मार्केटातल्या नेगेटिव्हिटी वांगडा शेअर वट्ट 167 रुपयांचेर पडून नव्या 52 वीक लो चेर पावलो. कंपनीचो IPO 197 रुपयांचेर उक्तो जाल्लो. ऑगस्टान आतां मेरेन शेअरान 258 रुपयांचेर चढून सुमार 39% नेगेटिव्ह रिटर्न दिलो. इतल्यार आयची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.